नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रशासक 6 म्हयनेच पळयतले पंचायतीचो कारभार, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हून दिली माहिती। राजकीय आरक्षण दियात ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेंत शिकयतले धडे, गाकूवे संघटनेची सरकाराक शिटकावणी। बांयगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध, पोरण्या गोंया आयतारा काडलो निषेध मोर्चा, काँग्रेस आमदार राजेश फळदेसायान घेतिल्लो वांटो। वेर्णा मडगांव महामार्गाचेर जालो भिरांकूळ अपघात, 5 जाणांक गंभीर दुखापत, उपचारा खातीर जीएमसीत केल्यात भरती। पयल्याच पावसाळ्यात लायटीचे खांबे मोडून पडिल्ल्यान पेडण्याच्या थळाव्यांनी वीज खात्याच्या कारभाराचेर उक्तायली तिडक, खांबो बेगीनच बदलपाची केली सरकाराकडेन मागणी। आनी परवानो नासतना ताळगांव शंकरवाडी वाठारात मोबायल टावर घालपाचे काम सुरू केल्ल्यान थळाव्यांनी केलो खर विरोध। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयच्या 175 पंचायतीचेर फकत 3 वा चडांत चड 6 म्हयन्यां खातीर प्रशासक नेमल्या अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हून दिल्या। पंचायतीचे प्रभाग आरक्षण थारल्या उपरांत बेगीनूच वेंचणुको घेतले अशी माहिती माविन गुदिन्हू हांणी दिल्या। जे प्रशासक नेमल्यात ते वीज, जलस्रोत तशेंच हेर खात्यांतले अभियंते आसात। येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण दिवपाची मागणी गाकूवे संघटनेन केल्या। केपेंच्या पालिका उद्यानात घेतिल्ल्या बसकेंत ही मागणी केली। अनुसूचित जमातीन आरक्षण मेळून 19 वर्सां जाली अशें असूनय अजून मेरेन राजकीय आरक्षण मेळूंक नाशिल्ल्यान आमचेर अन्याय जाल्ल्याचे गाकूवे संघटनेचे फुडारी सांगतात। आमकां आरक्षण मेळ्ळें ना जाल्यार मुखावेली लोकसभा वेंचणुकेंत आमी सरकाराक धडो शिकयतले अशी शिटकावणी संघटनेच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या। आमी न्याय हक्काची मागणी करता, आमचो अधिकार आमकां मेळपाकूच जाय अशें तांचें म्हणणें। पूण खंयच कॉन्स्टिट्यूशनान अशें बरयल्लें ना की तुम्ही आदिवासी जाल्या उपरांत ही सरकारां जी येता तेंच्यांनी 20-20 वर्सां, 40-40 वर्सां आमकां न्याय दिवपा खातीर, अधिकार दिवपा खातीर तांकां मोकळीक दिल्ली ना। मागास वर्गांतल्या लोकांक जे गावडा कुळबी वेळीप आसा त्या लोकांक गोंयभर जे लिडर आसा, बारीक बारीक संघटना आसा तांकां आपल्या लोकांक घेवन, टीम मेंबरांक घेवन आज हिंगा हाजीर जाल्ले आसा। एकूच मागणी करपाक की आमकां मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय म्हणून आयज तुमचे अभिमान करता हांव। एसटी भाव खूब जावन बरे पॉलिटिक्स जावपाक जाय, MLA जावपाक जाय, MP जावपाक जाय आनी कितेंय जावपाक जाय की जे आयज आमकां जे आयज घटनेन आमी आतां उलयन सगळे लिडर उलयल्ले आसा ते मेळपाक जाय। हे कोण करूंक शकता? हे कायदे फकत हे पॉलिटिशियन करूंक शकतात। बांयगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो।
या प्रकल्पाक विरोध करपी लोकांनी आयतारा पोरण्या गोंया एकठांय येवन प्रकल्पा आड निशीत मोर्चा काडलो. या मोर्चात काँग्रेसीचो कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय वांटेकार जाल्ले. या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारलो जाल्यार भुंयगत उदकाचो इबाड जातलो. तशेंच पोरणे गोंय इतिहासीक दायज स्थळ आशिल्ल्यान हांगा मोठ्या संख्येन पर्यटक येतात. हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आयलो जाल्यार कोयराच्या वासाक लागून पर्यटक येवचे ना अशें तांचें म्हणणें. हांगा बांयगणी गार्बेज प्लांट तुमी आयकला आसतलो. आमी हो खंयच्याच परिस्थितीक हो गार्बेज प्लांट येवपाक दिवचे ना, कारण हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅट आहा आनी जर हांगा जर गार्बेज प्लांट जर येयलो जाल्यार हांगासर खूब म्हणजे वायट स्थिती जातली. लोकांच्या हेल्थाचेर मार पडटलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो. आमी बरे बरे हांगा प्रोजेक्ट हाडून तांकां वेलकम करता. पण असलो गार्बेज प्लांटाक आमी विरोध म्हणजे असो की गार्बेज प्लांट जाय, पण आमच्या हांगा लोकवस्तीन तो नाका. इतलोच आमचो सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसतलो की खंयच्याय परिस्थितीन हेजो खंय तरी दुसरे कडेन स्थलांतर करचें. कित्याक नाका म्हणटा? कारण तुमी जाणा हांगा सगळे चर्च आसा, लोक आसा, स्कुलां आहा, टेम्पल आहा, हॉस्पिटल आहा, सगळे ताका लागून भरपूर मार बसतलो हे येयलो जाल्यार. तुमी वायड बाय एनी municipality or any state or any other authorities, they have to see that there is no development zone and no licenses should be given for the people up to 500 meters. It is a rule of solid waste management. Then who is at fault? There are instances in Goa, go to Taligaon Plateau where the sea slope is there. That is converted in it was no development zone. Why it is converted into settlement? You look at the outline development plan up to शेनवारा राती कडेन वेर्णा महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघात जालो. वेर्णाच्या मडगांवां वचपी राजस्थान पासिंग ट्रकान 5 गाडयांक धक्को दिलो. या अपघातांत 5 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्या. अपघातांत माल लागिल्ल्यान 5 जाणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. तांची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा. शेनवारा वादळी वाऱ्यासयत झडिल्ल्या पावसाक लागून पेडण्याच्या सावळ वाड्यावयल्या लायटीचो खांबो मोडून पडलो. लायटीचो खांबो मोडून पडिल्ल्यान सावळ वाड्यावयल्या लोकांक काळखांत रावचें पडलें. पावस सुरू जाता थंयच आसा. पयल्याच पावसान लायटीचे खांबे मोडून पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी वीज खात्याच्या कारभाराचेर तिडक उक्तायल्या. मोडून पडिल्लो खांबो काडून उडोवन हे सुवातेर दुसरो खांबो घालून लायट दुरुस्त करून दिवची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. नवीन खांबे घातलेले आहात आणि तेतूर करून जो सपोर्ट जाय आणि ज्या ठिकाणी आता खांबो पुरलेलो आहा त्या ठिकाणी कॉन्क्रीट घालूंक जाय. तर कॉन्क्रीटय दिसना आणि सपोर्ट जो आसा सपोर्ट वयल्या वयर घातलेलो आसा तेका लागून हे खांबे कोसळत आसात. हे आता नवीन खांबे कशा पद्दतीन घातलेले आसात ते पळोवंक शकता. आणि जुने जे खांबे आसात वर्सान वर्स कितकी वर्सां जाली ते तश्याक तश्शे आसात. आणि ही जे कंपनी कोणाक दितात ते त्यांच्यानी येयल्या उपरांत आता जे आसात आमचे स्थानिक आसात त्यांच्यानी लक्ष घालूंक जाय आसलो. तो लक्ष घातलेलो ना, ताका लागून ही परिस्थिती उद्भवता. हो पयलोच पावस आसा. पयल्याच पावसाक ही परिस्थिती म्हणजे विचार करण्याची गोष्ट. ताळगावच्या शंकरवाडी वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी टावराक खर विरोध केला. थळाव्या लोकांक हो टावर शंकरवाडी नाका, हो टावर दुसरे कडेन व्हरपाची मागणी तांणी केल्या. जे सुवातेर हो टावर येवपाचो आसा ती जागा भौशीक बांदकाम खात्याची, तशेंच कसलोच परवानो नासतना हो टावर घालतात अशें थळावे लोक सांगतात. सरकारान तशेंच थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी तांणी केल्या.
आमकां दुसऱ्यांदा हांगा उबें रावचें पडलें. हाचो विचार करून सरकारान ताबडतोब हो जो टॉवर आसा तो ताबडतोब देंवोवचो. कित्याक परत रिकमेंडेशन दिवन परत सांगून परत टायम वेस्ट करून इतले लोक बेजारलेले आसा. फुडें कितें जायत आनी कितें करीत तें सांगूंक जायना. कित्याक ही ऑलरेडी पयलींच प्रॉपर्टी आसा पळय न्हू अप टू TB हॉस्पिटल. ती स्टेट हांगासून ही लँड काबण गेल्ली आसा. ऑलरेडी ते झोपडे आसा. तो सुलभ आसा. मुद्दाम तुमी सरकारान मेन्शन करचें ही PWDची प्रॉपर्टी. ही PWDची प्रॉपर्टी ही अशी इलिगॅलिटी चल्लेली आसा. जर तर ही त्याची ओन प्रॉपर्टी आसली तर झोपडे ते दवरचोच नासलो, काडटलो आसलो. इवन तर सुलभ सुद्दां ते दवरचो नासलो. आनी हितून इतल्या लोकांक त्रास जाल्ले आसा. बारीक जी आमची कामां आसात कोणूच ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दिला आपूण पळयता म्हणून. पूण कितें आसा सगळ्यांनी जावं जिल्हा पंचायत जावं कोणी जावं सगळ्यांनी आमकां आजपाव लावचो. कित्याक आमी आमचे खातीर कांयच करना. हे फ्युचर फॉर द यूथ. हे कोणा भुरग्यांचो फाल्यां त्रास जाले कितें जालें फाल्यां काल म्हाका कितल्या जाणांनी आमकां सांगलें बाबा अशें जाता तुमी कितें केलां कितें करता कांय करना. त्या खातीर आमी आतां सगळ्यांनी एक चिडल्यार तुमी आयज म्हणून मेळया आनी कितें तरी. येरादारी उद्देग पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन बोगमाळो चिकोणाच्या MRF कोयर उपचारा प्रकल्पाक शेडच्या छप्पराचे रूफटॉप सोलर सिस्टमचे उक्तावण केलें. कोयर उपचारा खातीर सोलर एनर्जी वापरपी ही पयलीच पंचायत देखून गुदिनोन पंचायतीची तोखणाय केली. तशेंच अशे येवजणेचे दर एका पंचायतीन हाडपाक आपूण प्रोत्साहन दितलो अशें गुदिनोन सांगलें. I want to congratulate Bogmalo Chikolna Panchayat for taking initiative to use solar energy for waste management. Whatever machinery that will run inside, whatever in the waste treatment plant, the lighting that will be necessary as well as outside will all run on solar system, which is I think the first among all the panchayats in entire Goa as far as waste management is concerned. म्हणून हांव तेंची तोखणाय करता. आनी हे म्हाका दिसता एक पॅटर्न कशें हांव आख्खे गोंयान करतलो बिकॉज इट इज अ व्हेरी गुड थिंग. वी वील सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी. whatever excess electricity that will be generated will be put back in the grid, so it will help our to bring down the load or requirement of electricity at very high cost. ही एक नवीन स्कीम करून even for waste management I will do it. In fact, just the other day I told my honorable chief minister we have to sit again and really draw out a plan that we finish the garbage maintenance in entire Goa. Panchayats have to sit with other departments as well, so that once for all in the next 6 months I said it should be in mission mode की आमी garbage problem सोपोवपाचो तशें आमी करपा जाय. I will also be introducing new initiatives which you will know. Let the new bodies come. With the new bodies, by the time new panchayats are elected before 6 months, that time I can safely say we will also have new schemes and new initiative being given to the panchayats at the behest of the government. जमीन विक्री प्रकरणाची चौकशी करपाक स्थापन केल्ल्या विशेष चौकशी पंगडान शेनवारा विक्रांत शेट्टीक अटक केल्या. ताची बरोच वेळ चौकशी चालू आशिल्ली. SITन केल्ली ही पयलीच अटक. विक्रांत हाणें आसगांवां गांवांतली जमीन विकल्या अशें पुलिसांनी सांगलें. तो घोगळ मडगांवां रावता. मूळ जमीन धनियाच्या नांवान बनावट कागदां तयार करून ती जमीन निबंधक खातें महसूल खात्या वरवीं आपल्या नांवार करप आनी ती विकपाचे प्रकार गोंयांत व्हड प्रमाणांत घडल्यात. बार्देस, तिसवाडी, पेडणे, साश्ट आनी हेर म्हालांतल्या अशे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. ह्या प्रकरणांत पुलिशेन साबार गुन्यांव नोंद जाल्यात. आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हणून सगळ्यांनी योगाचे गिन्यान घेवचे अशें पतंजली गोवा राज्य प्रभारी विश्वास कोरगांवकर हांणी म्हणलें. 21 जून हो योग दीस म्हूण मनयतात. ह्या दिसा निमतान गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यार शिबिरां आयोजीत करतात. दर दिसा योग केल्यार तुमची भलायकी निरोगी उरतली. पतंजली गोंय राज्य प्रभारी कोरगांवकर हांणी 21 जून ह्या दिसा सगळ्यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनोवपा खातीर फुडाकार घेवचो अशें कोरगांवकारान लोकांक आवाहन केलां.
सबंद गोंयभर पतंजली तर्फे 300 प्रोग्राम जातले. प्रत्येक तालुक्यान आमी एक बरो प्रोग्राम मोठो करपाचो थारिल्लो आसा आनी प्रत्येक तालुक्यान 20 ते 25 ते 50 पर्यंत प्रोग्राम आमी करतले. सगळे संस्थेक आमी एक करून प्रोग्राम घेता. चडशे लोक जाणा की गोवा ही तशें म्हणटा आमी की भोग भूमी आसा, तर ही भोग भूमी नासून ही योग भूमी आसा, ही परशुराम भूमी आसा हे लोकांक आमी दाखोवंक जाय. ते खातीर सबंद गोंयांत 300 ते 350 आमचे योग टिचर ऑल ओवर द गोंयांत त्या दीस प्रोग्राम करतले. हांव गोंयच्या नागरिकांक इतलें सांगूंक सोदतां की फक्त योग डेली करपी तेणीच योगा घेवचें न्ही, तर तो 21 जून आसा त्या दिसा सगळ्या नागरिकांक भायर सरोन त्या दिसा सगळ्या सबंद गोंयभर तेणी त्या प्रोग्रामाक हजर रावचें अशें आमी पतंजली तर्फे लोकांक आव्हान करता. मेणकुरे धुमाशे पंचायतीची सरपंच संजना नायक हांणी 5 वर्सांचो कार्यकाळ यशस्वीपणान पुराय करपाचो मान मेळयला. एके वाटेन दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा पंचायतींनी सत्ता बदलाचें नाटक पळोवपाक मेळ्ळें. मात दिवचल विधानसभा मतदारसंघान येवपी मेणकुरे धुमाशे पंचायत फाटलीं 5 वर्सां स्थिर आशिल्ली. पंचायतीचो 5 वर्सांचो टर्म सोंपिल्ल्यान सरकारान सगळ्या पंचायतीचेर प्रशासक नियुक्ती केल्यात. 5 वॉर्ड आशिल्ल्या मेणकुरे धुमाशे ही दिवचल विधानसभा मतदारसंघातली एक ल्हान पंचायत. मात हे पंचायतीन फाटल्या 5 वर्सांत सत्ता बदलाचें राजकारण घडूंक ना. तालुक्यांतल्या फकत 2च बायल सरपंचांनी 5 वर्सांचो टर्म पुराय केला. तातूंत मेणकुऱ्याच्या सरपंचाचो आस्पाव जाता. सरकाराचें सहकार्य, पंच वांगड्यांचो तेंको आनी गांवच्या लोकांचो विश्वास ह्या बळग्याचेर सरपंच म्हूण 5 वर्सां पुराय करपाक शकली अशें सरपंच संजना नायकाचें म्हणणें. जायते डेव्हलपमेंट केले आणि जी स्किमी आहा तितले आमचे पर्यंत जाता तशें आमी लोकां पर्यंत पावयले. जे ल्हान गरीब आहा तेंच्या घरा पर्यंत वचून आमी तांकां जायते स्किमी सांगले, तेंची डिफिकल्टी जाणून घेतली. म्हणून म्हाज्या हातून म्हाका खूब बरें दिसता की हे 5 वर्सान हांव लेडीज आसून इतलें काम केलें आनी लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका निवडून हाडलें. तशेंच हांव फुडले जो सरपंच येता तांकां शुभेच्छा दिता आनी जशी आमी हें केलां कामां केली तशी तेणी आपले जाता ते पर्यंत कामां करपाची आनी आमचो गांवाचो विकास घडोवन हाडपाचो आनी आपलें नांव वयर काडपाचें. भारतीय जनता पार्टी काणकोण मंडळ आणि भाजपा कार्यकर्त्याच्या श्रम आणि सहकार्यान बड्डे खोतीगांवच्या कमलाकर गांवकर हांच्या कुटुंबा खातीर बांदिल्ल्या घराचो शुभारंभ शेनवारा जालो. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या कार्यशक्तीचो अद्भुत उपक्रम आशिल्ल्या ह्या सुवाळ्याक गोंय विधानसभेचे सभापती तशेंच काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आदलो केप्यांचो आमदार बाबू कवळेकार हाजीर आशिल्लो. येरादारी उद्देग आणि पंचायत मंत्री माविन गुदिनो बोगमाळो दर्यावेळेर टॉयलेट ब्लॉक्सांचें उक्तावण केलें. कितलोच ते बोगमाळो दर्यावेळीचेर पर्यटकां खातीर टॉयलेट्स बांदपा खातीर आमचे यत्न चालू आशिल्ल्याचे ते निमाणे कडेन पुराय जाल्ल्याचें माविन सांगता. तशेंच ह्या टॉयलेटांची जतनाय घेवपा खातीर जायतीं पावलां उखलतले अशें आस्वासन गुदिनो हे वेळार दिलें. आमी टॉयलेट वा खंयची सुविधा आहा ती दिवपाची केन्ना उणें करूना. सायडीन पळयल्यार आमी टेम्पररी बेजीस हाडून दवरलेले टॉयलेट, सो लोकांक ती सुविधा आसली कित्याक हांगा इतले लोक येता आनी केन्ना एक हॉलिडे आसल्यार तूं क्रावड जाता ती पळोवपा जाय. So this was very much required. So now finally it is a reality, a permanent toilet which is built by different technology altogether. It is something which has to be appreciated. It is led by Shrikant from BITS Pilani, who have taken the initiative along with the panchayat, and they have seen that toilet has finally become reality. And something what at one time people were saying no toilet will never build in Bogmalo. हांव जाणा कितले त्रास पडले ते फायनली करून दाखयल्या.
सरकार जायते प्रोजेक्ट करता, व्हडले मिडियम ल्हान इम्पॉर्टंट मेंटेनन्स जायना. एज ए मेंटेनन्स करपा खातीर there will be some user charges. Whomever they employ will also be paid accordingly, and once that is done, I think it will be maintained properly. They will put a mechanism immediately in place. आग्वाद जेल ही गोंयच्या मुक्ती लढ्याच्या इतिहासातलो महत्वाचो थळ. हालींच ह्या जेलीचे नूतनीकरण सरकारान केलां, जाल्यार ताचें रुपांतर इतिहासीक म्हत्व आशिल्ले वस्तू संग्रहालय म्हूण सरकार करता. फुडल्या एका वर्सान हे वस्तू संग्रहालय लागींच चालीक लायतले. शिक्षकांक विद्यार्थ्यांक आग्वाद जेल तिचें म्हत्व तशेंच ह्या वस्तू संग्रहालयाक हाडून तांकां गोंयच्या इतिहासाची म्हायती दिवची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. सगळ्या म्हज्या शिक्षण मंत्री ह्या नात्यात सगळ्या शिक्षकांक सांगपाक सोदता, आग्वाद जेल आज आमी पुराय जेल रिनोवेट केल्या आणि आग्वाद जेलीचो म्युजियम म्हणजे तशाचा तसोच स्ट्रक्चर दवरता आसतना तो म्युजियमात रुपांतर केला. फुडल्या अजून एक वर्सभर लागतलें, कारण पुराय तेजो म्युजियमच्या स्वरुपात हाडपा खातीर. पण समेस्त प्रत्येक गोंयच्या तरणाट्याक आग्वाद जेलीचेर एक दीस तरी वचून ती आग्वाद जेल पळोवची आणि त्या आग्वाद जेलीचो इतिहास म्हणजे थंयसर समजून घेवचो, तिजें चित्रीकरण करपाचोय बी म्हणजे तिजे पुराय इतिहास अजून एक 6 महिने ते वर्सभराच्या भितर थंयसर पुराय इतिहासूय डिस्प्ले केलो वयतलो आणि तो पिक्चरायज फॉर्मान थंयसर दाखयलो वयतलो. त्याची म्हज्या तरणाट्यांक आव्हान आसा की आपूण निदान एकदा तरी त्या आग्वाद जेलीचेर म्हणजे शिक्षकांनी आपल्या भुरग्यांक व्हरचे आणि निश्चित रित्या आग्वाद जेल दाखोवची, जेणे करून एटलिस्ट 19 डिसेंबराच्या पयलीं आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी काडलेले हाल अपेक्षा कशा पद्दतीन सहन केले, कशा पद्दतीन म्हणजे आमी त्या आग्वाद जेलीत आमचे स्वतंत्र सेनानी रावताले हे तांकां दिसून येतले. पेडण्या कोरगांव वाठारांतलो मनीश गवंडी ह्या ल्हान भुरग्यान पोर्ट्रेट चित्र काडून आपली कला दाखयली. ताची दखल घेवन पेडण्या तालुक्याचे उदरगत समितीचे अध्यक्ष व्यंकटेश नायकान ताचो भोवमान केलो. ह्या वेळार समितीचे उपाध्यक्ष गोपाळ शेटये, खजिनदार कृष्णा नायक, साईनाथ देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देशांत कोरोनाचो संसर्ग दिसान दीस वाडतूच आसा. फाटल्या 24 वरांत देशांत 13,216 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या. वाट्या कोरोना दुयेंतींचो आंकडो पळयल्यार देशांत कोरोनाचे 100 हार येवपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जाहीर केल्ले आंकडेवारी प्रमाण देशांत सक्रिय दुयेंतींची संख्या 68,000 वयर पावल्या. सध्या देशांत 68,108 दुयेंतींचेर उपचार सुरू आसात. मेरशे वटेनच्यान अटल सेतू पोंदाक कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. कर्नाटकांतल्यो एसटी बशी आनी गोंयांतल्यो कांय पर्यटकांच्यो बशी अटल सेतू पोंदाक पार्क केल्लें दिश्टी पडटा. बशी पार्क करता ते चलोवपी थंय हळशीक करता आसुंये. देखून प्रशासन आनी पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी पणजेकारांनी केल्या. फाटले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत घालून घेतिल्ल्या पावसान आयतारा मातसो विसव घेतलो. गांवगिऱ्या वाठारांत सगळ्यांत चड पावसाची नोंद जाल्या. पेडण्या म्हालांत 461.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ताच्या फाटोफाट मुरगांव तालुक्यांत 410.3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. राजधानी पणजेन 339.1 मिलीमीटर पावस झडलो. काणकोणा 311.6 मिलीमीटर, म्हापशा 304.3 मिलीमीटर, दाबोळे 299.3 मिलीमीटर आणि वाळपय 293.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या.
तशेंच केप्यां 266.4 मिलीमीटर, मडगांवां 260 मिलीमीटर, सांग्यार 247.2 मिलीमीटर, ओल्ड गोवा 245.9 मिलीमीटर, फोंड्यां 242 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली, जाल्यार सांखळे सगळ्यांत कमी 168.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.